तुमको सगळ्यांना ऐकू येता? हम लोग जानते हैं पिछले 2 साल से हम लोग की जेन्नाच्यान काम केला पळय ते बाबू नानसकरानूच काम केला. न्यू वाड्यार वॉटर टँक हाडले, सिवरेज हाडली आनी एक पायपलायन हाडली. फुटपाथ हेच्या भायर कांयच जावंक ना. रोड हांवें केल्ले PWDन. एक रोड 23 केन्ना घातलेलो पास करून तो आजून करना. आतां इलेक्शना कडेन करपाक गावला. तुम्ही मुद्दम पळोवपाक जाय. न्यू वाड्यार आनी कांयच काम ना. हे कितें जालां खबर मरे, हे ओल्ड मॉडल फिएट आनी एम्बेसेडर गाडी आसा पळय तसले मॉडल हे MLA सगळे. तुमी हांगा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड केबल लावंक जाय आसलें काम. इलेक्ट्रिसिटी सिवरेज तर हांव आसलो कंप्लीट करपाचो इतल्यान दाबोली फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. कितल्या फावटी सांगले 400 करोडाची पास जाल्यार 200 करोडाची 250 करोड खंय रे ते करोड. न्यू वाड्यार पळय तूं हांगा कांयच ना सिवरेज. तुका आयडियाच नाल्या काम करपाचें. हांव करतालो एटलिस्ट हांव पास तरी करून दिवप, सँक्शन करून दवरतालो. ताका ऑब्जेक्शन हाडप. लोक आयज सफर करता. हांव करून दिवपाक आतां सो 2 म्हयने उरल्या. ह्या फावट लोकांनी निश्चय केला त्या घरा धाडपाचे सगळ्या BJPच्या आमदारांक आनी आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट हाडटले. आनी हांव सांगता तुमकां दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी 10 वर्सान फाटीं उडयल्या की 5 वर्सां फुडल्या 5 वर्सान आमकां आम आदमी सरकारा थ्रू कंप्लीट करून दितलो काम सगळे. लोकांची डिफिकल्टी सगळी क्लियर करतो. गाडये ना, गाडी बंद पडल्या आनी कितें आहा असले परिस्थिती ह्या 1 and 2 पार्टान. तुमी पळोवन पळयत पब्लीक पळयात. लो मिडल क्लास लोक ह्या वाड्यान रावता. मिडल क्लास लोक टॅक्सी आनी अशे बारीक बिजनसमॅन मार्केटांतले हे इतल्या एरियान इतले डिफिकल्टी ह्या लोकांचे ह्या सरकाराचें काम आसता पळय की लोकांची एक ग्रिव्हन्सीस घेवन तांकां हेल्प करप आसता. तांकां एक ग्रांटेड कशें घेतलें लो लोकांक. तुमी मुद्दम पळया. आनी सदांच म्हाजे आरोप घालता की हांव लोक भायले हाडटा पयशे हांवें लोक फुड्यान दवरले पळय. हांवें तांकां विचारलें तुमी खंयचे ते सांगा म्हणलें दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमच्या फुड्यान जाल्यार आयज तुमी ताका कॅमेरा वचून विचारा आनी तांकां खंय आहा ते चलोन गेल्यार 20 मिटर 50 मिटर सायकलींची घरां. हो पार्ट इल्लोसो धाकटुशी एरिया ही. फस्ट टायम हे भायले लोक हाडटा. हांव केन्ना वयता ग्रावंड लेवलचेर डोर टू डोर म्हाजें पर्सनल विजीट आसता. हांव घरांनी दारांनी लोकांच्या वयता आनी वोट मागता आनी म्हाका पर्सनल टच आसता लोकां कडेन. फस्टच आरोप करप आसना. जेन्ना तूं स्वताक काम करना, लोकांक केन्ना एटेंड करना जाल्यार तूं उलोवंक दुसऱ्यांचेर उलोवपाचें न्हू. हांव तुका तुमच्या प्रेसांक आतांच तुमच्या समोर पब्लीक आहा तेंच्या फुड्यान विचारा तांकां तुमी खंयचे ते म्हणून. हांव केन्ना भायले लोक हाडना. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलेच लोक हाडटा. आयज बाबू नानोस्कराच्या पयल्या मिटिंगे म्हणजे आम आदमी पार्टीची पहिली परिवर्तन यात्रा आणि आयचो जो नाल फुटला पळय तो जबरदस्त. आयज जर क्रावड पळयशात जाल्यार लोकांच्या मनान तिडक आसा पळय ती कळटा. कारण 40 वर्सां काँग्रेसीक भोगले, त्या उपरांत हांणी फटयले, BJPन फटयले. सो आतां खंयच्याय परिस्थितीन लोकांक पर्याय जाय आनी लोकांक फक्त पर्याय दिसता तो फक्त आम आदमी पार्टी. आनी बाबू नानोस्कर हो एकमेव असो कॅन्डिडेट आसा ताणें करून दाखयला. जशें केजरीवालान दिल्लीन करून दाखयला आनी तो उलयता तसो बाबू नानोस्कर करून दाखयला आनी मागीर तो इलेक्शनाक बसता. सो म्हाका दिसता जी गर्दी आसा जो रिस्पॉन्स आसा तो पळयत जाल्यार हे फावट दाबोलीचो सीट आम आदमी पार्टीचो सोडून आनी खंयच्या कोणाकूच वचचो ना. परिवर्तन म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीन जो परिवर्तन घडला तो तुज्या फाटल्यान आसा. तुवें पळयलें जितले लोक जमल्या पळय गोंयांत न्ही परिवर्तन हें अनिवार्य आसा. आज लोकांक रिप्लेसमेंट पार्टी कितें म्हणून ती लोकांक कळनाशिल्ली. लोक पळयताले की काँग्रेसाची लास्ट टायमची मॅन्डेट जर पळयत जाल्यार BJPक पर्याय म्हणून लोकांक काँग्रेसीक वोट दिल्ले आनी तीच काँग्रेसींतले लोक वचून BJPक जॉयन जाले. आज तर लोकांचो विश्वास कोणाचेर बसता तो आम आदमी पार्टीचेर आसा. आनी हांगा जमिल्ले 400-500 लोक जर पळय एका ल्हानशा सभेक इतले लोक जमप हो एक जो फुडलो बदल घडून येवपाचो आसा गोंयांत पळय ताजो एक एग्जाम्पल आसा, ताजो एक सिंबल आसा. हॅलो.